नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दूधसागर घसघशा वयलो जीटीडीसीचो कावंटर उरतलो चालूच, मात वाडयल्ले 200 रुपया कमी करपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या उतराचेर दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेच्या वांगड्यांनी आंदोलन घेतले फाटीं. कारापूर सरवण ग्रामसभेक उणो प्रतिसाद. 4 पंच वांगड्यांची दाणी. पंचायत परस्पर व्यवहार करता म्हणून एका ग्रामस्थाचो आरोप. निमणे कडेन रायबंदराच्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर फोडून दवरिल्लो रायबंदराचो रस्तो. जागो कमी आशिल्ल्या कारणात पणजेच्या नुस्त्या बाजारात जाता अडचण. पार्किंगूय सामकी नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय गाडयो लावन येतात मार्केटात. फोंड्या केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान गोळ घेवन केली आत्महत्या. सरकारी नोकरेच्या हायस दाखवून लोकांक तोपी घालपी पूजा नायक प्रकरणात आशिल्लो दुबावीत. पुलिसांनी केल्ली चवकशी. थिये खासगी विद्यापीठ येवपा आशिल्ल्या सुवातेर बिबट्याचो वावर. खारगली वाठार सैमाच्या दृश्टीन संवेदनशील. खासगी विद्यापीठाचो सरकारान परतून करचो विचार, लोकांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. दूधसागर घसघशा वयलो जीटीडीसीचो कावंटर चालूच उरतलो, मात वाडयल्ले 200 रुपया कमी करपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या उतराचेर दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेच्या वांगड्यांनी आपले आंदोलन फाटीं घेतले. दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेच्या वांगड्यांनी शेनवारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची सांखळे भेट घेतली. दूधसागर पर्यटना खातीर ऑनलायन बुकींग चालूच उरतलें, पूण वाडयल्ले 200 रुपया उणे करपाचो निर्णय जाला. ऑनलायन बुकींग आनी कावंटर एका म्हयन्या खातीर चालू उरतलो. एका म्हयन्या उपरांत कावंटर आनी वेबसायट संघटने कडेन परती दितले. कुळे दूधसागर जीप टूर ऑपरेटरांनी हो निर्णय मान्य करून आपले आंदोलन फाटीं घेतले. दूधसागर जीप टूर ऑपरेटरांक विस्वासात घेवन हो निर्णय घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. फुडाराक गरज पडली जाल्यार आमी त्रिपक्षीय कबलात करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. निर्णय घेतला आनी आमकां सांगलें कितें 1 म्हयन्या खातीर आपल्याचेर विश्वास दवरा आनी ह्या मनशाचेर विश्वास दवरा आनी तुमी 1 म्हयन्या आमदाराचेर विश्वास दवरा. 1 म्हयन्या खातीर तुमी चलोवपा लागून मातशें तुमी लोकांक सगळ्यांक सांगून फुडाकार दिया म्हणून सांगलां. आतां आमी आमच्या लोकां मदीं सांगतले की दोतोरान आमगेली GST, मागीर तुगेले पॅन कार्ड, मागीर एग्रीमेंट, जे कितें टर्म्स एंड कंडिशन आसा ते तुमी हाडून दिया म्हणून सांगल्या. आनी आमी दोतोरा कडेन हाडून दितले. आनी आमी अशी हे चडांत चड 1 म्हयनो दोतोरान दिल्या, पूण 1 म्हयन्या पयलीं हांव दोतोरा कडेन येतलो आनी म्हाका अशें आसा 1 म्हयन्या पयलीं दोतोर करून दितलो अशें म्हणून आमगेलें. आनी दोतोरान सांगलां वेबसायट आमकां ताब्यांत दिता म्हणून. जीटीडीसी कावंटर तसोच उरतो म्हणून सांगलां. फक्त एग्रीमेंट करपाचें हें दोतोरान सांगलां. आनी आमी सगळीं 9 जाणां एक जावन आमच्या लोकां मदीं सांगतले आनी लोकांचो जो कितें निर्णय आसतलो आनी तेंकाचो निर्णय जो आतां आनी सांग लोकांचो जो निर्णय आनी लोकांक हांव कन्वे करतलो बाबा 1 म्हयन्या खातीर तुमी दोतोराचेर विश्वास दवरून आनी आमगेले आतां आमचे लिडर बाबा विलास देसाय, बालाजी म्हण तेंचे सगळ्यांचे विश्वास दवरून आमी हो आमगेलो जो प्रश्न येयलो पळय तो सुटाव करपाचो आमी प्रयत्न करून फुडार चालू तरी करुया अशें हांव लोकांक सांगतलो. जे प्रपोजल दिल्या ती रिजनेबल आनी इन गूड वे म्हणजे म्हाका खात्री आहा आनी विश्वास आहा. जे सीएमान सांगलां ते 1 म्हयने मध्ये जातले आनी जे एवढे तेवढे मिसअंडरस्टँडींग आले त्यो क्लियर जातली आनी आमच्या 431 लोकांचे सगळें बरें जातलें आनी तांचो धंदो मातसो फाटीं पडला तांचो रिक्वेस्ट केला पळय गाडी वाडोवपाक बी तें जातलें आनी लोकांक लुकसाण बी जाल्या लोकांचो वेवसाय बंद आशिल्लो 2 म्हयनो तो ह्या मुखार चालू जातलो. फाल्यांच्यान सुरू तांकां जो दिल्लो आसा ताका प्रॉब्लेम्स स्टेक होल्डराच्या बरोबर आशिल्लो. सर्वीस प्रोवायडराचो जे आमचे जीटीडीसीचो कावंटर
तो त्याच पद्दतीत उरतलो. ऑनलायन पद्दतीत तेजें बुकींग जें आसा पळय न्ही, हें ऑनलायन पद्दतीत बुकींग सुरवात जातलें. तांचे जीम एसोसिएशन्स हांचे सुरवातीक आतां GST बाकीचे सगळे जे आसा पळय करून घेतल्या उपरांत स्टेक होल्डर्स तांकां विश्वासान घेवन नवीन बागेत प्रोवायड करतले. बट एट प्रेझेंट GTDC आपलो कावंटर जे आसा पळय न्ही, GTDC कावंटर चलयतली. तांकां विश्वासान घेवन स्टेक जो आपला सर्वीस प्रोवायडर घालपाक जाय तोय सर्वीस प्रोवायडर घालतले. बट ऑनलायन पद्दतीन जशें चल्लां तें सुरळीत रित्या चलतलें. आनी ताका लागून परत एकदां दूधसागर जीम एसोसिएशन स्ट्रीमलायन करून टुरिजम त्या पुराय आमकां कुळ्या आनी परिसरांत तेजें वाडोवपाक जाय पळय न्ही, तेजेर गव्हर्मेंट भर दितलो. एकंदर तेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचें सगळें GP आनी बाकी एक आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर GTDCचो कावंटर थंयसर जो पळय तो कंटिन्यू करून तांच्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलां की फाल्यांच्यान आमी आसा तशें जी पद्दत आशिल्ली त्या पद्दतीन आमी सुरू दवरतले. बट थंयसरले रेट जे वाडलेले तो रेट आमी ऑलमोस्ट 200 रुपयान कमी जाला. शेनवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा जाल्ले बसकेंतले निर्णय दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेच्या वांगड्यांनी आपल्या लोकां पावयले. तशेंच एका म्हयन्या खातीर GTDCच्या अंडर जशें दूधसागर पर्यटन चालू आसा तशेंच उरूनी अशी लोकांक विनंती केली. एका म्हयन्या उपरांत GST आनी इन्कम टॅक्साचो विशय सुटावो करून पयले दूधसागर पर्यटन आसले तशेंच चलोवया अशें म्हणूनय लोकांक तांणी सांगलें. टूर ऑपरेटर संघटनेच्या वांगड्यांनी आपले आंदोलन फाटीं घेतल्या उपरांत आयच्यान दूधसागर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. पयल्या दिसा पर्यटकांनी मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली. आज आमी हांगा कुळे गांवांत आसा, जे गांवांत कालच्यान गेले म्हयनोभर एक समस्या आशिल्ली की तेजी मागणी आशिल्ली. ते मागणेनुसार जे आयज हांगा आलेले आनी काल जो तणाव निर्माण जाल्लो त्या तणावा खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात पोलीस फोर्स आशिल्लो. आनी दुसरी म्हणल्यार जी गजाल हांगा घडलेली आसा तेंच्यांनी राती काल मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवन तेजेर तोडगा काडला आनी राती तेंची मिटिंगेंत अशें जालें की एक म्हयनो तुमी हांगा चलोवपाचो जे देखरेख बाबासाहेब पाटील म्हणून आसतलो सर्वीस प्रोवायडर तुमचो एक मनीस दवरया आनी हांगा गव्हर्मेंटाचो एक स्टाफ येतालो GTDCचो आनी एक म्हयन्या उपरांत तुमकां वेबसायट आनी कावंटर तुमकां दिता सांगलेलें आसा. आनी काल जे उपोशण चालू केल्लें आयज तेजी समाप्ती करून सगळ्यांनी हांगा वेवस्थीतपणे चालू करपाचे निर्णय घेतला. आनी एक म्हयनो मुख्यमंत्र्याचे विश्वास धरून तेंच्यांनी एक काम आयच्यान पर्यटन जो हंगाम आसा तो मोठ्या प्रमाणात चलतलो अशें तेंच्यांनी सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. निमणे कडेन रायबंदराच्या लोकांक परतून एक फावट बऱ्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपाक मेळटलें. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर फोडून दवरिल्लो रायबंदराचो रस्तो कामाक आतां सुरवात केलेली आसा. भौशीक बांदकाम खात्यान हें काम हातान घेतलां. Work has started yesterday. You can see that the milling machine has arrived and they have just started the work since yesterday. So it will go on for a couple of days, the milling work. They will see wherever it is required to level the road and they will go right up to Pato, Ribandar. It is up to the Pato Ribandar. Yes, that is from this last part of the CCP jurisdiction from Kamath House right up to Pato. Okay. आणि आता फुडें एक्सपोजिशन आसा गोवाचें. Before that हे कंप्लीट जातले कितें? Yes, there has been a time frame given to the PWD authorities and they have decided to complete the work before that period of time. Yes, the work was supposed to start long back, but then they were waiting for the right time because all these days it was also raining and they were not able to carry on the work. So they found the appropriate time and the work has started. आमी आसा रायबंदर हांगासर आनी रायबंदरच्या विठ्ठल मंदिर आसा थंयसरसून आतां ह्या रस्त्याचें काम जें आसा तें कालच्यान म्हटल्यार शेनवारच्यान सुरवात जाल्ली आसा ह्या कामाक. विठ्ठल मंदिर ते पाटो रायबंदर म्हणजे रायबंदरची फेरी म्हणू शकता आमी. हांगासरलो जो रस्तो आसा हो खूब म्हयने जाले पिड्ड्यार आसलो. लोकांच्यो कागाळी आसल्यो. लोकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्ली की आमी आंदोलनां करतलीं. त्याच्या उपरांत खंय तरी म्हाका दिसता सरकाराक जाग केली आनी आतां हो विठ्ठल मंदिर ते रायबंदर पाटो हो जो रस्तो आसा ह्या कामाक PWDन सुरवात केल्ली आसा. खरें म्हटल्यार आमी मातसो बॅकग्रावंड पळयलो जाल्यार हो रस्तो जो आसा हो स्मार्ट सिटीच्या अंडर येतालो. पण स्मार्ट सिटीन क्लॅरिफिकेशन दिल्या उपरांत आनी हो रस्तो हँडओवर केल्या उपरांत PWDन आतां ह्या कामाचो भार घेतलेलो आसा आनी PWDन टेंडर काडून आतां काल म्हणजे शेनवारच्यान विठ्ठल मंदिर ते पाटो पणजी हांगासरलो हो जो स्ट्रेच आसा हो रस्तो जो आसा तो
करपाक घेतला. तुम्ही म्हाज्या फाटसून पळोवंक शकता व्हडली व्हडली मशिनरी हाडून दवरल्या, ट्रक आसा आनी हे कामाची सुरवात जावन आसा. सांगपाचें मुद्दो इतलोच की हांगासून जे कोण ट्रॅव्हल करता, ओल्ड गोवासून पणजे येवपी लोक जे ह्या रस्त्याचो यूज करता आनी रायबंदर सिरेनसून येवपी लोक जे ह्या रस्त्याचो यूज करता, हेंच्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा की हांगासर रस्त्याचें काम चालू आसा, सो गाडी चलयतना किंवा ट्रॅव्हल करतना सेफ जावपाची गरज आसा. आतां हो रस्तो कंप्लीट केन्ना जातलो हो प्रश्न येता. तर हो रस्तो जो आसा हो ओल्ड गोवाचें एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबर ह्याच तारखेक आसा आनी ह्या तारखेच्या पयलीं हो रस्तो हॉटमिक्स करून पुराय जातलो अशें आश्वासन जें आसा तें सरकारान दिलां अशें आमकां हांगासरली जी कावन्सिलर आसा सेंड्रा हांच्यांनी सांगलेलें आसा की हांगासरलो हो रस्तो जो आसा हो ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनच्या पयलीं हॉट मिक्स घालून पुरायपणान तयार जातलो. तर आतां हांगासरले थळावे जे आहा ती ह्याच गजालीची वाट पळयता की बेगिनात बेगीन हो रस्तो जो आसा पांडुरंग विठ्ठल मंदिर ते पाटोप पणजे हांगासरलो हो रस्तो आहा हो बेगिनात बेगीन तयार जातलो. कारण हो रस्तो जो आहा हो रस्तो कितलेशेच म्हयने पिड्ड्यार आसलो, लोकांक हांगासून ट्रॅव्हल करतना त्रास जातालो आनी आतां हो रस्तो बेगिनात बेगीन कंप्लीट जावपाचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा आनी सरकाराकूय जाग येयलेली आसा आनी त्यांनी हो रस्तो करपाक घेतलेलो आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. पणजेचो नुस्त्याचो बाजार शिफ्ट करून 1 म्हयनो जावन गेलो तरी लेगीत नुस्तेकार पत्र्याच्या शेडीनूच आसात. आतां जागोय कमी आशिल्ल्या कारणात नुस्तेकारांक तशेंच गिरायकांकूय अडचण जाता. त्याच बरोबर नुस्त्याचें उदक फुटपाती वयल्यान व्हांवता ताका लागून घाणी पडटा. पयलीं नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुताले, पूण आतां तशें जायना. कित्याक तांकां आतां उदक मेळना. आतां कांय नुस्तेकार उठले उपरांत राती एक टँकर हाडून मार्केट धुतात, तरी लेगीत तेंचें धुवप वेगळे भशेन. ताका लागून सकाळ फुडें आयले उपरांत नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुतात. आतां आमकां केन्ना नव्या मार्केटांत व्हरतात हें देवाकूच खबर अशें म्हणून नुस्तेकारांनी सगळें देवार सोडून दिलां. आयकात तांचें म्हणणें. तेणी आमकां सांगलां आमचे पयले बांदतले आनी आमकां पयले शिफ्ट करतले म्हणून थिंगा. आमी आतां तशें आमी कांय म्हणिना, आमकां शिफ्ट करतले म्हणून आमी रावल्या. आतां तेणें उतर दिला म्हणटो तेणें आमकां शिफ्ट करपाकूच जाय बेगीन करून. तेणें आमकां 1 म्हयन्याचो टायमींग दिलोलो म्हणल्यार 1 म्हयनो जालो. ते मोडटा ते मातशें अजून तेंचें काम जावंक ना. ते आतां हे मोडटले आनी ते उपरांत ते बांदतले. आतां आमच्यांनी सांगोंक जायना ते आमकां केन्ना भितर व्हरतले पळय ते. पूण आमकां मातशें प्रॉब्लेम जाता ना न्हू, ही पत्री न्हू गरम जाता आनी आमकां उदकाचें प्रॉब्लेम आहा. उदक ना हिंगा. आमकां उदक आतां थिंगा बांय आहा पूण आमकां उदक हाडूंक मेळना. बांय आहाली आमी ते बांयचेंच उदीक यूज करताले. ह्या बाजाराक न्हू नाहलो केन्नाच, पूण ते आतां म्हणटा मागीर आमी बाजार बांदता तेन्ना न्हू भोव सगळें घालून दितले म्हणून. पूण तेणी आतां पळोवया ते दिल्या आमी दिल्या बगर कांय म्हणपाक जाय न्हू. निवड ते सांजचे कितें करता, सान मारता, टँकर हाडटा आनी उदक मारता. आमी तांकां सांगलां दिसाक 1 टँकर तरी हाडून उदक मार, कित्याक नुस्त्याची सगळी घाण आसता, वास पडटा म्हणटो तांकां आमी सांगलां. ते आतां रातचे धुता, बस 1 टँकर हाडटा आनी धुवन वयता. ना थिंगा आतां केन्ना पावतले खबर ना. बाजार मोडला व्हरो केन्ना बांदतलो कोण जाणा. गॅरंटी ना आमकां 8 दिसांत प्रायस जालो आमकां. 8 दिसाचो प्रायस जालो. आतां 8 दिसान बिल्डींग जाता बांदूंक. आतां देव पळयतलो आमकां आनी कितें फुडलें आमी कांय पळयना. पणजे नुस्त्याच्या बाजारात पार्किंगूय सामकी नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय गाडयो लावन मार्केटात येतात. कांय जाण जाल्यार रस्त्यारूय गाडयो पार्क करतात. ताका लागून मुख्य रस्त्यावयली येरादारी आडकून पडटा. पळयात. हांव आसा आयज पणजे फीश मार्केटान. जे हांगासले जे वेंडर्स आसा, पयलीं जे ओल्ड फीश मार्केट पणजे आशिल्ले तांकां ते फीश मार्केट डेमोलिश करता म्हणून जे वेंडर्स आशिल्ले तांकां भायर शेड घालून दिली आनी तांकां सांगलें की हांगा तुमकां बरें मार्केट मेळटलें म्हणून सद्याक टेम्पररी तुमी हांगा शिफ्ट जायात म्हणून. पूण खरी हांगा परिस्थिती कितें आसा ती आतां पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां सांगलेलें 1 म्हयने भितर तुमकां नवे मार्केटान शिफ्ट करतले म्हणून. पूण आजून पर्यंत हांगा तांकां नवे मार्केटान शिफ्ट केल्लें ना. ताका लागून हांगा खुबश्या लोकांक, वेंडर्सांकूच न्हू खुबश्या लोकांक त्रास जाता. जे नुस्तें व्हरपाक येता तांकां
पार्किंगेचो प्रॉब्लेम जाता तशेंच तुमी पळोवंक शकतात पार्किंग जी आसा ती पार्किंग हांगा रस्त्याचेर सुद्दां आसता आनीक तांकां रस्त्याचेर पार्किंग करून तांकां हांगा नुस्तें व्हरपाक येवचें पडटा जेणे करून ट्रॅफिकांक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता आनीक मेन गजाल म्हटल्यार हांगासलें जें हायजीन आसा त्या हायजिनाचेर सुद्दां खंय तरी प्रॉब्लेम असो जाता म्हटल्यार पळोवंक शकतात नुस्त्याचें मार्केट म्हणजे कशें कितें आसतलें तें तेजें उदक व्हांवता आनी कितें व्हांवता आनीक हांगा जेन्ना वेंडर्सां कडेन उलयलें तेन्ना वेंडर्सांनी सांगलें तांकां निवळ दवरपाक हांगा उदक सारकें मेळना. कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजे मार्केटाच्यान गौरेश गांवकर. पयलीं गटारां नितळ करात आनी उपरांतूच रस्त्याच्या कामाक हात घालात अशी मागणी मयेच्या केळबाय वाड्यावयल्या लोकांनी केल्या. गटार नितळ करपाक आडनदर जाली जाल्यार रस्त्याचें काम आडयतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. पयलींच खेळा मैदानाक लागून आशिल्ले रस्त्या कुशीकचे गटार ब्लॉक जाला. आतां ह्या गटारांत माती उडयला असो लोकांचो आरोप आसा. ते ब्लॉकीज खंय खंय आहात ते पयलीं काडा. तेंच्यांनी सगळें सुरू केलां खंयचें निवळ करपाचें सुरू केलां ते काडून परत खळयेन ओतता. हे डबल टिबल काम न्हू आमकां. आतां ते खळयेन ओततले परत ते भरून व्हरतले. आतां हे खळयेन ओततले काय 2 मिटर डांबर घालतलो हें काय ना. हें आमकां गोव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवचें पडलें. कित्याक लागून की आमचो गोव्हर्मेंटा सरकार आमच्या दारी येयल्लो पूण आतां आमकां सरकाराच्या दारी वयचा पडटा. कितें हें हांव प्रमोद सावंताक सांगूंक शकता. कित्याक तूं येवन बरे भाशेन हें कर. आतां कशें आहा आमच्यातून आमचो पंच मेंबर आहा सरपंच आहा आमदार आहा सगळ्यांनी तर दोळे धापल्या नाल्यार आमचो गांव उद्देशून येतलो कसो. तेन्ना हांव सांगूंक शकता तुमी सरकार जसो आमच्या दारी येयल्लो पयलीं कित्याक येयल्लो वोट मागपाकूच येवपाचो आमच्या दारी. आतां आमी तेंच्या दारी वचोंक जाय हें तेंच्यांनी येवन पळोवंक जाय. बाबा ग्रावंडाचें कशें काम चालू आहा कितें आहा तें. आनी आमकां गांवकारां आमी म्हणना हें काम स्टॉप कर म्हणना हांव. कित्याक पयलीं ते गटार उपा नाल्यार आमी स्टॉप आहा हें काम स्टॉप. कित्याक जर तो गटार उसना आनी ते दुरीक बांदना पळय दुरीक म्हणलां आयज तरी आतां सगळें पाणी हें ग्रावंडा भितून येतलें. तुमी डांबर जो घालतलो न्हू आनी ते हें करतले ते सगळें पाणी ते दुरीक मोडलेलें आहा ते दुरीक बांदून पयलीं दियात. सरकार आमच्या दारी कित्याक येता सरकार दारी तर आमी. तशेंच जे हे रस्त्याचें काम चालू आसा ते म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की जे डांबरीकरण करतले तेजी माती सायडीन उडयला पळय ती माती काडची. कित्याक नेक्स्ट इयर जर परत पावस पडत जाल्यार ती माती परत गटरान येतली. आनी काम करताले मातशें सारकेंच काम जावचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा आनी सगळ्या लोकांचें बी आसा म्हणणें की वेवस्थीत काम जावचें. आनी जे गटर जे ब्लॉक जाला जे भायले जे डोंगरा वयले पाणी डायरेक्ट भितर देंवता रस्त्याचेर आनी ते ग्रावंडाचेर ते पाणी मातशें वेवस्थीत सायडीन वयतले आनी लोकांक रस्त्यार चलपाक मेळ्ळें. नाजाल्यार परत कितें जातलें डांबर घातले आनी परत जर समज जे पाणी जर रस्त्यार येयलें जाल्यार सबंद चिखल जातलो. ते म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की कॉन्ट्रॅक्टरान ते माती जी सायडीन उडयला वॉलीक तेकोन आनी एक सायड कंपाऊंड आसा तो कंपाऊंड सबंद क्लियर करचो वेवस्थीत बांदून दिवचें आनी रस्तो बरे भशेन तेंच्यांनी करचें आनी हें काम करता ही सुदारूंक ही बऱ्या खातीर कर. धनगर समाजाची संस्कृती आशिल्लो पवा उत्सव दिवचलच्या लाखेरे गांवांत व्हडा उमेदीन मनयलो. शेनवारा रातभर चलिल्ल्या ह्या उत्सवात धनगर समाजाच्या गजा नृत्य आनी हेर लोकनाचांचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळो. धनगर समाजाची संस्कृती आशिल्लो पवा उत्सव दिवचलच्या लाखेरे गांवांत व्हडा उमेदीन मनयलो. शेनवारा रातभर चलिल्ल्या ह्या उत्सवात धनगर समाजाचे गजा नृत्य आनी हेर लोकनाचांचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळो. लाखेरे ग्रामस्थ मंडळान संत श्री सद्गुरू बाळू मामाच्या देवळात ह्या उत्सवाचे आयोजन केल्ले. ह्या उत्सवात गोंया सयत महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोकनाच पंगड वांटेकार जाल्ले. संत श्री सद्गुरू बाळू मामाची आरती आनी हेर कार्यावळी जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या पंगडांनी धनगर समाजाची संस्कृती आशिल्ले लोकनाच सादर केले. ह्या उत्सवाक सद्गुरू बाळू मामाच्या भक्तांनी गर्दी केल्ली. देवाचं म्हणजे मोठ्यात मोठं विठोबाचा उत्सव म्हणजे हो म्हणजे भाग आणि हे ना आमच्या देवाचा मोठा उत्सव ना म्हणजे गणपतीकडे सत्यनारायण पूजा बांधला ते पद्धतीने आमचं ह्या देवाचा आमचा उत्सव मोठा म्हणजे मुळच म्हणजे मोठं म्हणजे होतो. पण तुम्ही साजरा कसा करतात तो साजरा म्हणजे आम्ही 4 वाजे म्हणजे दिता पान आणि श्राम करा 7 दिता 5 दिता 8 दिता 15 दिता म्हणजे असा कशी दिता आणि ते मानत मानत काहीतरी आम्ही
जागो जरी आहे हे आमचं दिवचलच्यान तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकारी नोकरेच्या हायस दाखोवन लोकांक लाखांनी रुपयांची टोपी घालपी पूजा नायक प्रकरणाक आतां वेगळे मोडण आयले. ह्या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान कुंकळे माड्डोळा वाठारांत गळफास घेवन आत्महत्या केली. ह्या प्रकरणाच्या चवकशे उपरांत तो बेपत्ता आशिल्लो. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक लाखांनी रुपयांची टोपी घालपी पूजा नायक प्रकरणाक आतां वेगळे मोडण आयलां. या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान गळ घेवन आत्महत्या केल्या. लोकांक टोपी घालपाच्या प्रकरणात पुलिशेन 2 फावटी आपोवन ताची चवकशी केल्ल्याचें सुत्रांकडल्यान कळटा. तशेंच ताचे कडेन आशिल्ली स्कूटर खंय पूजा नायकाच्या नांवार आशिल्ल्याचें कळटा. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन टोपी घालपी पूजा नायक हेंचे जे प्रकरण आसा हे प्रकरणात आयज एक मोठी बातमी अशी भायर सरलेली आसा. श्रीधर सतरकर हो फोंड्या केरी वाठारांतलो रावपी आनीक हेचेर पुलिसांची इन्क्वायरी चालू आशिल्ली आनीक जेन्ना पुलिसान हांकां खुबशी अशी विचारपूस केली तेन्नाच्यान श्रीधर सतरकर हो जो आसा तो बेपत्ता आशिल्लो आनी आयज कुंकळे माड्डोळा हांगा तेणें आपलो गळफास दिवन जीव दिलो आनीक तेजी बॉडी मेळिल्ली आसा आनीक हेचेर पोंडा पुलीस जे आसा तो फुडलो तपास करता आनी ह्या प्रकरणात आनी कोण कोण अशे फुडें भायर सरतात आनी कोण कोण अशे हितून सामील आसात हेचेर मोठी अशी चवकशी सद्याक चालू आसा. अशी ही एक आयची अपडेट आसा. तेणी गळफास दिवन जीव दिलो. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन पयशे लुटपाचे प्रकरण सामकें संवेदनशील जावन आसा. ताका लागून पुलिशेन संवेदनशीलतेनूच हे प्रकरण हाताळचें अशी मागणी काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान केल्या. आयकात ताजें म्हणणें. आयपम स्कॅम म्हणिल्लो आनी आतां सद्याक अशें आयकूं येता की एकट्यान तातूंत भितर आशिल्लो ताणें जीव दिलो म्हण. तूं कितें म्हणपाक? हांवें तुमच्या चॅनलाचेर 2 दीस जाले हें उलोवन सांगलेलें की एका प्रकारचो व्यापम स्कॅम म्हणून. कित्याक मध्य प्रदेशान कितें जाल्लें ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कितले मोठ्या प्रमाणान हो स्कॅम जाल्लो आनी रिक्रुटमेंटा भितरच स्कॅम जाल्लो. थंय जवळ जवळ 100 लोक मेल्ले आनी ऑफ द रेकॉर्ड सांगलेलें म्हणजे इंडिकेशन दिल्लें की व्यापम स्कॅम सारके हांगा जावं नये. हांव कोणाचेर एटॅक मारिना आनी सरकाराकूय हांव कांय म्हणूंक सोदिना ह्या टायमार. कित्याक जाणा हो मॅटर इतलो सेन्सिटीव की इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज ज्यो आसा खरें ताणें म्हणजे एक सेन्सिटीव नेचर दाखोवपाक जाय आपलो आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना अशें रफ हँडलिंग जावपाक जायना. गरज पडल्यार इवन सोशल वेलफेराचे वेलफेअर ऑफिसर सुद्दां घेवन हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक चड करून हितून एकटोच कोण तरी इन्वॉल्व ना. जशे दीस गेले आनी खरेपणी जर इन्व्हेस्टिगेशन जालें जाल्यार ताचो स्कोप खूब वाडटलो. दिस कूड स्नोबॉल इन टू अ मेजर कंट्रोवर्सी. आनी हे सेन्सिटीव नेचराचें काम आसल्या कारणान लोकांचें लायफ हितून इन्वॉल्व आसल्या कारणान सामकें म्हणजे बरेंच शांत मनान हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. खाजगी विद्यापीठ येवपा आशिल्ल्या थियेच्या खारगली वाड्यार बिबट्याचो वावर वाडला. एका वटेन सरकार ह्या जाग्याचेर खाजगी विद्यापीठ हाडपाक सोदता आनी दुसरे वटेन हांगासर रानटी जनावरांचो अधिवास आशिल्ल्यान हो वाठार सैमाच्या दृश्टीन संवेदनशील जावन आसा. थियेच्या खारगली वाठारात खाजगी विद्यापीठ येवपाचें आसा. थिये कम्युनिदादीन ह्या विद्यापीठाक जमीनूय दिल्या पूण थळाव्या लोकांचो ह्या विद्यापीठाक खर विरोध आसा. झाडां आनी दोंगर कातरून जावपी उदरगत आमकां नाका म्हूण थियेच्या लोकांनी ह्या विद्यापीठाक खर विरोध केल्लो. आतां तर हांगासर बिबट्याचो अधिवास आशिल्ल्याचें दिसून आयला. ताका लागून हो वाठार सैमाचे दृश्टीन सामकोच संवेदनशील आसा. तेन्ना सरकारान ह्या विद्यापीठाचो परतून एकदां विचार करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
गोमंतक टीव्ही. शाळांनी चलयां खातीर वेगळे शौचालय दिवपाचे बाबतींत गोंय पयले सुवातेर आसा. 12 वर्सां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान एक निवाडो दीत चलयां खातीर वेगळे शौचालय उपलब्ध करून दिवपाची सुचोवणी सगळ्या राज्यांक दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे सुचोवणेक पाळो दीत गोंय सरकारान सगळ्या शाळांनी चलयां खातीर वेगळे शौचालय बांदून दिल्ले. गोंया फाटोफाट दिल्ली आनी चंदीगडानूय ह्या सुचोवणेक पाळो दीत चलयां खातीर वेगळे शौचालय उपलब्ध करून दिल्ले. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर